हांव डॉक्टर कालिदास वांयगणकर, लोकसभा कॅन्डिडेट साऊथ गोवा. हांव एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसा आनीक एक्चुअली आमी खूब वर्स जाली एनजीओन आमी काम करता आनीक हे फावटी इलेक्शन लढयता. म्हाजो सिंबल जावन आसा शीप. शीप म्हणजे वोट. ओके. आनी म्हाजो मॅनिफेस्टोन खुबश्यो गोश्टी आसा. पयली गोश्ट म्हणजे पोर्तुगीजांनी जी देवळां उद्ध्वस्त केल्ली आनी ती गव्हर्मेंटान सांगलेली आमकां परत बांदतले म्हणून, पूण मागीर इलेक्शन जावन गव्हर्मेंटान ते आमकां फटयल्ल्या भशेन केल्ले आसा. सो ती म्हाका परत बांदपाक जाय. आतां आमी कसले दुसरे धर्माचे कांयच म्हणचे ना. ज्या जाग्यार रुईन्स आसा पळय आमच्या देवळाचे तेच आमी परत बांदतले. आनी अशें आमचे कडेन 17-18 जाग्याची लिस्ट आसा आमचे कडेन. दुसरे म्हणजे आमी रस्त्यार जी गोरवां आसात, जी एक्सिडंट जाता जावं मनीस मरता थंय, सो ते सगळे आमी तांकां रावपा खातीर प्रत्येक तालुकान एक आमी गोशाला स्थापन करतले. आतां ज्यो कमंदात जमनी आसात आनी तितून एनक्रोचमेंट जाता, सो त्यो जमनी आमी कितें करतले, गोशाला थंय सुरू करतले आनी जेणे करून त्यो जमनी आमचे फुडले पिळगे खातीर राखून उरतल्यो. तशेंच कमंदात जमनीन एनक्रोचमेंट जाता पळय तितून चडान चड कितें जाता, डेमोलिशन जाता चडान चड. तितून अशें जेल बीन अशें कांय प्रोविजन ना कोणाकच, आनी त्या खातीर कोणी येता आनी ते एनक्रोचमेंट करता कमंदात जमनी. सो हांव एज अ एमपी जर निवडून तुमी हाडटा म्हाका, जाल्यार हांव एक कायदो हितून बदल करतलो कमंदात कायद्या भितर, आनी तो एक जेलीचे एक प्रोविजन करतलो. सो जेणे करून कोणी कमंदात जमनीक हात लावपाक दितलो. फुडली म्हाजे जे आसा मॅनिफेस्टो तो म्हणजे सगळ्या स्कुलान एज्युकेशन जे आसा, पर्टिक्युलरली गव्हर्मेंट एडीड स्कुलां जे आसा तितून एज्युकेशन फ्री मेळपाक जाय सगळ्यांक. सो ते ऑलरेडी आमी तो इशू घेतलेलो कोविडा पयलीं, आनी आमी एक इवन ऑर्डर सुद्दां एक जाल्ली आसा तेजेर की सगळी गव्हर्मेंट एडीड स्कुलां आसा पळय तेणी आपले जे नांवाची हें आसा प्लेट आसा तेजेर गव्हर्मेंट एडीड स्कूल आनी फ्री एज्युकेशन बरोवचें म्हणून ऑलरेडी ऑर्डर जाल्ली आसा. पूण खुबशे स्कुलांनी ते अजून कांयच इम्प्लिमेंट करूना. सो ते हांव इमिडिएटली करून घेतलो. ओके. सो ते स्कुलाचो जालो. मागीर बाकीचे एसटी रिजर्वेशनाचो जो इश्यू आसा, गव्हर्मेंटान रिजर्वेशन करूना, सो ते हांव इमिडिएटली करून घेतलो. कित्याक ते जावपाकच जाय. कायद्यान जेन्ना ऑलरेडी तितून प्रोविजन आसा ते कित्याक जायना, ते इमिडिएटली हांव करतलो. तशेंच माझे मेन हें आसतलें की भुरगे जे आतां बेरोजगार आसात, ग्रॅज्युएशन करतात पूण तरी आसतना स्वता पांयार उबे रावपाक शकना. सो आमी एक गुरुकुल सिस्टम हाडटले गोंयांत, गुरुकुल. तितून स्कील एज्युकेशन सुरू जातलें. प्रायमरी एज्युकेशना पासून स्कील एज्युकेशन जातलें. तितून भुरगो सगळें शिकतलो. घरांतलें काम, शेती कशें करप आनी बाकीचे जे इवन बेसीक जे रिपेरी आसता, गाडी रिपेर करप जावं कितें जे जे पळय आमकां लागता ते सगळें शिक्षण तितून आसतलें. आनी तितून आध्यात्मीक शिक्षणूय आसतलें. कित्याक आध्यात्मीक शिक्षण ना, पोट भरपाचें शिक्षण जर दिलें, आध्यात्मीक शिक्षण ना जाल्यार आमी करप्शन वाडटा. आमचें मनीस पयशा फाटल्यान धांवता आनी करप्शन वाडटा. सो ते करप्शन जर कमी करतलो जाल्यार आमची विचार पयलीं बदलपाक जाय. सो ते गुरुकुल सिस्टमान मेळटलें आमकां. आनी हे गुरुकुल जे आसा ते सगळे धर्माच्या लोकांक ओपन आसतले. हिंदू खातीरूच अशें कांय आसचें ना, ते सगळ्यांक ओपन आसतले.